मंगळार 31 नोव्हेंबर 2024 मुखेल वोड. मनशाचो पूत सांडलोल्यान सोदून काडूंक आनी तारोवन दिवंक आयला. याळाक आदार. पादविगाराची नेमणूक फिरगोजीत जाता तेन्ना कुटुंबाक भेट करता. कुटुंबाच्या वांगड्याची खबर घेतना सांडलेल्यो शेळयो सोदता. म्हणजे जी कोण पवित्र सोबेतावन पयस आसात तांकां भितर हाडूंक वावुरता. पयल्या वाचपांत देवदूत संदेश दिता. मनशा, तूं तुज्या पातकान अर्दो मेला. आतांच तुज्या जिविताची नवसरणी कर. तुजें खोटें जिवीत वळखून घे आनी बऱ्या जिविताक वेग मार. संवसारी गिरेस्तकाय सोडून दी आनी आत्मीक भांडारान पुजाय. तुका थारोवन मेळटलें. शुभ वर्तमानांत जाकेव पातकाच्या काळोखांत जियेतालो. जेजू फुडें धांवून उमडीच्या झाडार चडटा. जेजू ताका पळयता आनी नांवान उलो करून आपयता. जेजूचो उलो कानार पडटाच पवित्र आत्मो ताच्या काळजांत विकता आनी तो खुशाल जाता. आपले पातक वळखून नवसरणी करता आनी सगल्या मुखार उबो रावून जेजूक सांगता. दुसऱ्या उतरांनी जाकेव कायदो कसो सांगिना पूण दाखयता आपणे केल्ल्या कसल्याय अनितीच्या कर्तुबाचें फारीकपण दिवंक गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक वांटूंक कबूल जाता. आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आयचें शुभ वर्तमान आदार दिता. आनी नवसरणी कशी करूंक जाय तें आमकां पयलें वाचप आदार करता. जेजून जाकेवाक सोदून काडलो. आमी पयलीं आमकांच सोदुया. पातक वळखून जिवीत नवसरुया. सोंदान संस्कार घेवन तारोवन जोडुया. मोसो थाराव. जिवितांत सांडलेल्या भावा भयणांक सोदून काडून जेजूशी हाडूंक वावुरतलो.